आयज ह्या 5 हक्काचेर ह्या दिवलेंतली प्रत्येक वाद प्रत्येक ज्योत परजळीत जाताना आमी पळयतात. देखून नेटान ताळयांचो गजर सुरू करया. ह्या दिवलेंतली पयली वाद जी आसा ती आमच्या पुराय डिपार्टमेंटाक फावो जाता, कित्याक तांचे सहकार्य तांणी केल्लो तेंको हो तितलोच मोलादीक आसा. ह्या दिवलेंतली दुसरी वाद जी आसा ती निस्वार्थपणान खंय ना खंय ती ग्राहकां खातीर वावर करपी अशा सगळ्या मानाधीक मानेस्तांची अशी जावन आसात. फुडली वाद जी आसा ती आमच्या सगळ्या ग्राहकांची आसा. खंय ना खंय तरी सुरळीतपणान व्यवहार जावचो हाची जाणविकाय करून दिवपी ही वाद जावन आसात. नेटान ताळयांचो गजर सुरू करया आनी पुराय सभागृह जो आसा तो उजवाडीत करया. गाड्यान वेळांनी उक्तें जेवण दवरतात आनी तें जेवण जें आसा जें आमचें गरजेचें जेवण जें आसा आमचें जें आमकां लागता जगपाक, हें जेवणाचेर आमकां चड काळजी घेवपाची गरज आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमी हो पासून दीस आयज साजरो करता समज जो हेज्या फुडा संबंदी की आमकां जेवण जें आसा ह्या जेवणाचेर आमकां बरे तरेन इवन आमचे जेवणाचेर पासून आमी विटामीन म्हणजे ॲड करतात. म्हणजे तांदूळ जे आसा आमी फॉर्टिफायड रायस जे आसात हाचे खुबशे मदीं क्रिटिसायज जाल्या ओपता आनी कितें करता तशें कांय ना तें. पूण तें पीठ करून ते सगळे तरेचे हे घालून विटामीन घालून परते रायस म्हणजे तांदूळ करतात आनी ते गरीब लोकांक जे आसा तांकां सरकाराचे जे आसा सरकारान जें दिल्लीच्यान जे आसा मोदी आमचे प्रायम मिनिस्टर आसा ते गांवांनी विलेजी लोकांक विटामीन मेळना ते पावचे म्हणून ताका लागून ती हे फॉर्टिफायड रायस हे देशभर दिता. लोकांची काळजी घेवपाची सरकारची हें आसा कर्तव्य आसा आनी ते प्रमाणे आमी ते घेतात. आमचे सरकारी अधिकारी सगळे घेतात सगळे तरेचे सगळे डिपार्टमेंटाचे. आनी तुमकां जर कोण घेयना जाल्यार तुमकां अधिकार आसा जावं प्रेसा वचपाक किंवा तुमी डायरेक्ट कंप्लेन करपाक तुमच्यांनी तुमकां अधिकार आसा तें उघड करपाक कितेंय कोणी अन्याय कोणाचेर करता जाल्यार तेजेर. आनी इवन भुरगीं जीं आसा भुरग्यांनी सुद्दां जीं भुरगीं वयतात खंय कितें खातात कोणें कितें दिलें एक सामोस घालप भितर तितून कितें मेळ्ळें जाल्यार तेजेर वचून कंप्लेन करपाक जाता. म्हणटा ताका लागून नाल्यार हें सुदारपाचें ना. सगळे नितळसाण सगळे तरेचे बरें स्वच्छ आमकां जेवण मेळपाक जाय. Food safety officials, they go to various institutions and give these food safety lectures. We also receive a request from so many departments that they want to train their food handlers, so we give them the training. First aid training we conduct from our own funds, free for some registration certificate owners, and also with charges the license people also can do their first aid training. First aid training is mandatory for every food business operator. So through that, we have 2 such mobile food testing vans which move around the entire Goa, and there our food safety officers and the analysts, they draw the samples and the analyst does the testing. But this, let me tell you, we have made awareness about this facility that is available to the consumers. The consumers at a very nominal cost of 20 to 30 rupees, they can get their sample tested at our this mobile food testing van. We tie up with the panchayats and other bodies for conducting this taking the food safety van over there so that this facility is made available. This van moves around in the jatras, in the saptas, in the fairs. So these consumers can come forward and take advantage of these facilities that is available.